शक्यच ना एअरपोर्ट बंद पडपाचो। रस्त्यार कोण पास जाता तेन्ना येदे व्हडलें काम चलता ते पळयता आनी 4 एरो ब्रिज येता, 3 वा 4 एरो ब्रिज येता, ते ऑलमोस्ट काम कंप्लीट जायत येयलें। म्हाका दिसता फुडल्या 3-4 म्हयन्यांनी तेंय कंप्लीट जातलें आनी तेजेंय इनॉग्रेशन आसतलें। बंद पडटा तो एअरपोर्ट कोण एक्सपान्शन करता म्हणजे सेंट्रल गव्हर्मेंटा वो एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया कांयच ते चिंतनासतना कामां करता। हे लोक जे प्रोपगंडा करता कितें म्हूण ते चिंतता म्हाका खबर ना। वयल्यान एमंग द एअरपोर्ट्स दाबोलीम एअरपोर्ट इज द बेस्ट एअरपोर्ट एमंग द एअरपोर्ट्स ऑफ एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया। तांकां हालींच एवॉर्ड मेळ्ळा, तुमी वाचला आसतले, सगळे पेपरार आयिल्ले। हे ते मातशें पूण पळयना, प्रोपगंडा करतना बंद पडटलो एक भूत कसो लोकां मदें हाडटा तो। सो बंद पडपाचो प्रश्नूच येयना। आमकां वयल्यान ट्युरिजम वाडोवपा जाय, लोकांचें उत्पन्न वाडपा जाय, लोकांक इकॉनॉमीक एक्टिविटी मेळपा जाय आनी आमचें गोंय कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर हाडपा जाय ते व्यवस्थीतपणे हो सरकार डॉक्टर प्रमोद सावंताचो हाडटलो, कितें लोकांक जाय तें करतलो आनी आमकां फुडें वचपाक ही संदी मेळटली। हें सांगून हांव परत एकदां म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर याद करतना तेजे जे आयडियल्स आशिल्ले, तेजे तत्वां जी आशिल्ले, तेणें जे त्याग केले देशा खातीर, ही मातशें आमचे कडेन मातशें ओडोन येवन म्हूण हांव मागता आनी तुमी विचार करतना तेजे चिंतपाचे असले बरे बरे लिडर आमच्या देशान आसले जे चड करून बारीक लोकांक प्रोटेक्ट करपाक, बारीक समाजा वयर काडपाक आनी तेंचे चिंतून बऱ्यो पॉलिसी सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्यो आसा, आमचेय पॉलिसी आसा आनी ते सारके तेच भाशेन दवरपाक हे आमचे असले फंक्शन आमकां म्हणजे लोकां मदें हाडपाक बरें पडटा। हांव परत एकदां तुमकां सगळ्या हाजीर आशिल्ल्यांक म्हणजे विश करतना इतलेंच सांगता की आमी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरा भशेन घटने प्रमाणे चलपाचे सदां प्रयत्न करया। लेट अस फॉलो द लॉ ऑफ द लँड, तेन्नाच सगळें सारकें जातलें। हें सांगून हांव सगळ्यांक देव बरें करता।